परत एक फावट येवकार तुमकां आमचे बरोबर आसा सुभाष शिरोडकार. सर म्हाका एक गजाल सांगात, आज जेन्ना तुमी ह्यो गजाली रिव्यू करता, इफ यू आर गिवन अ चान्स टू करेक्ट सम ऑफ दोज थिंग्स बाय गोईंग इन द पास्ट, तुमी कितें करेक्ट करतले? नाही, पयलीं म्हटल्यार नक्कीच पक्षी पातळी लेवलाचेर जे कितें आमी सुदारणा करूंक जाय, जे कितें चुका निस्तारपाक जाय ते नक्कीच निस्तारतले. कारण खंयच्या वेळार केन्ना चूक म्हणजे एकदां जाता, डबल जावंक शकना अशें म्हजे तरी स्वताचें प्रामाणीक मत आसा. त्यामुळे काही चुका आमचे पक्षी पातळीचेर ज्यो घडल्यात त्यो आमी निस्तारपाक जाय आनी निस्तारतले, हातूंत गॅरंटी आमचे दुबावूच ना. समजा फाल्यां हांव आसा, हांव म्हजे परतीन प्रयत्न करतलो, म्हजी फूल टीम आहा तांकां घेवन प्रयत्न करतलो आनी म्हाका खात्री आसा एज लॉंग एज आय एम देर आय कॅन सीक द कॉपरेशन आनीक सपोर्ट मेळचो ऑफ एवरीबडी. दॅट इज वन पार्ट. पूण सगळ्या स्तराचेर हें जातलेंच, हातूंत दुबावूच ना. म्हाका एक गजाल सांगात, कारण काँग्रेस पक्षाक एक हें आसा, खंयच्याय राज्यांत जर काँग्रेस पक्षाक जर अशा प्रकारची बाधा आयली जर जायत जाल्यार तो परत उठ्ठा, जस्ट लायक अ फ्लेमिंग बर्ड. ती ताकद काँग्रेस पक्षा कडेन आसा. तुमचे खातीर सगळ्यांत शॉकिंग रिजल्ट खंयचे आशिल्ले? शॉकिंग रिजल्ट एक म्हाका खुद स्वताचो तुमचो एक जालो डेफिनेटली. मागीर नंतर मागीर सालसेत जे सगळे गडगडले, सालसेतीत जे सगळे आमचे एकान एक सगळेच पडले. एक आमी धरिल्लें एक गृहीत धरून की सगळे 7 सीट आसा तातूंतले एक दोन ह्या बाजून त्या बाजून जातले, सगळ्यात न्ही. तर हे जवळ सगळेच सात सीट जे गेले ते एक शॉकिंग. ताजे नंतर मागीर मेजॉरिटी जी आमकां कमी मेळ्ळी, ज्या जाग्यार आमी जिखले पूण मेजॉरिटी कमी मेळ्ळी, ते एक थोडेशें शॉकिंग. सालसेत वचप आनी बार्देश तर सामकोच वचप आर द मेजर सेटबॅक्स. हय, कारण हे जे आसा पळय हे दोन काँग्रेसचे सामके बाले किल्ले जे आमी बीन निश्चिंत रावताले, गृहीत धरताले, हाजे मुखार धरतले, हाजे मुखार धरतले. कारण ही जी एक फेज आसता पळय न्ही, खंयच्याय व्यक्तीच्या जिवनांत म्हणात किंवा पक्षाच्या कारकिर्दींत अशा प्रकारची फेज येवंक शकता. हे आमी जवळ जवळ आतां 30 वर्सां नंतर म्हटल्यार, कित्याक रायट फ्रॉम 1980 1980 पासून किंवा ताजे पयलीं सुद्दां हांव काँग्रेस पक्षा कडेन संबंदीत आसा. तर अशा प्रकारचें केन्नाच येवं ना. हे फर्स्ट टायम काही विशय जे चुकले त्या विशयान दुसरें जाल्लें आसा. सो अजुनूय हे बार्देज, सालसेत, इवन तिसवाडी फॉर दॅट मॅटर, हे निश्चिंत आमचे हे आसात. इतलेंच कितें, परत सगळी मनांची जुळाजुळव जावपाक जाय आनी कार्याची जुळाजुळव जावपाक जाय, ती जातली, हातूंत दुबाव ना. सालसेत वचपा फाटले मेन मुद्दो कितें दिसता? मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन, फॅमिली राज काय करप्शन? हे दोन विशय खूब म्हत्वाचे. सालसेत वचपा फाटल्यान फॅमिली राज आनी करप्शनाचो कितलो भाग आशिल्लो? मिडियम इन्स्ट्रक्शन. करप्शनाचो भरपूर अशें म्हणटाले की कॅबिनेटाची इमेज सामकी बाबत जाल्या. ना, म्हाका मेन दिसता ते एक फॅमिली राज. करप्शन दिसना? ना, करप्शनाचो विशय आसाच, बट इट इज नॉट प्रॉमिनंट. मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन हो एक विशय, हो एक प्रमुख विशय. हे दोन आनी करप्शन हे 2-3 विशयांक लागून, म्हणजे तातूंतले प्रमुख विशय म्हटले ते हांवें घराणेशाही, फॅमिली राज आनी दुसरें मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन, तिसरें करप्शन. आनी नंतर मागीर एनवायरमेंट वगैरे. एनवायरमेंट होय सुद्दां विशय न कळत हो ताची चर्चा जाता, खूब जाले. प्रचारा भितरूय तुमी कमी पडले? हय, ज्या तरेन बीजेपीन कॅम्पेन पिकअप केलें, ते अध्यक्ष म्हणून मान्य करता थोडेशें की आमचो जो मिडिया विंग आशिल्लो पळय न्ही, तो मातसो कमी पडलो. मिडिया विंग पावपाक शकना त्या. म्हणजे कितें जालें, आमी इतले मोठ्या प्रमाणांत सामकें करूंक जाय, कारण ओवरऑल आमकां जो पयलीं फील मेळटालो ते 18 ते 20 हो फील लोकांनी पयलीं दाखयलो. अंतर्गत जी बाब आसा, जो कितें मूव आसा तो लोकांक दाखोवना. त्यामुळे हे सगळेच मतदारसंघांत जालां. दोन गजाली सध्या जातात, म्हळ्यार एक म्हळ्यार विरोधी पक्ष नेत्याची आनी दुसरी म्हळ्यार प्रदेशाध्यक्षाची. खूब जाण म्हणटात की तुमी नैतीक जबाबदारी घेवन राजिनामा दिवपाक जाय. अशी राजिनामा दिवप घेवप हातूंत कांय हें ना, कारण म्हाका त्या स्थाना संबंदी आसता अशें ना. म्हणजे तें आसल्यार म्हाका कितें हें जातलें अशें ना. पूण एम्बरेसमेंट आमच्या हायकमांडाक नाका अशें. हांव श्रेष्ठी कडेन जेन्ना ह्या आठवड्याक वतलो विचारतलो की अशें आसा, समजा दिवपाक जाल्यार दितलो, मनमोकळेपणान दितलो. सो यू आर ओपन? यू आर ओपन एकदम. फाल्यां तुमकां जर जाल्यार ते स्थान आसल्यार बी काँग्रेसीक काम करप, नासतना बी काँग्रेसीक काम करप, स्थान कसलेंच नासतना सुद्दां समाजा खातीर काम करप, हांव आय एम सो कॉन्फिडंट की सुभाष शिरोडकर कॅन डू इट. सो तुमची राजिनामा दिवपाची तयारी आहा? हय, फाल्यां समजा हायकमांडाक उलोवन म्हटलें दिवपाक जाय अशें, तुमची तयारी आहा.
विरोधी पक्ष नेत्याचे कितें कारण एक परत चुकीचो संदेश वचपाक लागला तो म्हळ्यार विरोधी पक्ष नेते पदा खातीर नाही, परत लॉबिंग हांव- सुरू जाला. हांव जेन्ना काल पयर दोग जाणां उलयलो आमच्या दोस्तांकडे म्हणजे सिनियर आसा तांचे कडेन हांवें म्हटलं तुम्हाला पाहिजे तें तुमकां जाय तें हें करात. ह्या प्रकारचे म्हाका तरी तेंचे कडल्यान हें मेळिल्लें आसा. त्यामुळे म्हाका दिसना की आमचे भितर परत आसात आमी 9 जाणां भितर परत ओपोजिशन लिडरा खातीर कोण झगडटाय अशा प्रकारचे म्हाका तरी दिसना. कित्याक हांव 3-4 व्यक्ती कडेन उलयलां म्हणजे आमचे जे साथी आसा तेंचेर उलयलां. हांवें म्हणलें कशेंय केल्यार जाता कोणाकय केल्यार तुमकां कसलो विरोधी पक्ष नेतो अभिप्रेत आसा? जो सगळ्याक घेवन बरोबर वतलो आनी पक्षाच्या बांदावळीत परत मदत करतलो. म्हणजे काँग्रेस पक्षाची पुनर्बांधणी जी म्हणटा पळय न्ही काही ठिकाणी करचीच पडटली. सगळ्या ठिकाणी काही ठिकाणी जे कोणी बंड करून गेल्ले आसा वगैरे वगैरे ह्या लोकांक परत हाडचें पडटलें आनी त्या बरोबर नवीन लोकांची भरती करची पडटली. आमी शासन दुसऱ्या पक्षा कडेन आशिल्ले कारणान आमी आनी चड काळजी घेवची पडटली आनी आमचो एकवट जो आसा पळय न्ही तो एकवट आनी चड स्ट्रॉंग दाखोवचो पडटलो. अत्यंत मना पासून दाखोवचो पडटलो आनी हें करपा संबंद न्ही ओपोजिशन लिडर्स आसात ताणें बरी सक्रीय सहकार्य जें पडटा पळय न्ही त्या पार्टी ऑर्गनायझेशन दिवचें पडटलें. सद्याक 3 नांवां मुखार येतात विरोधी पक्ष फुडारपणा खातीर. एक म्हळ्यार दिगंबर कामत कारण मुख्यमंत्री आशिल्ले म्हणून, दुसरी प्रताप सिंग राणे तितले सिनियर सभापती आशिल्ले आनी तिसरी नांव मुखार येता ते मॉविन गुदिन्होचे जे उपसभापती आशिल्ले आनी जांचो असेंब्लींतलो परफॉर्मन्स आसा. तुमकां कितें दिसता की ह्या तिगांच्यो प्रवृत्ती वेगळ्यो आनी परफॉर्मन्सूय वेगळे आहात? खंयचो तुमकां तुमचे चौकटे भितर बसतल्यो? आनी कितें म्हटलें वेगळें कितें तर परफॉर्मन्सूय वेगवेगळो आहा, स्वभावूय वेगवेगळो आहा. पूण मन आनी दिल एक आसा ते काँग्रेसचे आसात. हय त्यामुळे थंय हातूंत कितें आहा की सदांच दिगंबर कामत स्वता म्हणटा ती आनी स्वताच तांगे प्रचार करतना आसता की ते कोणाचेर टिका करनात आनी विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान बेजिकली फाल्यां सरकाराचेर टिका करची पडटली. प्रताप सिंग राणांची अशी आहा की त्यांची एक डिग्निटी आहा तेन्ना ते खंयच्या हाजेर वचून हें करतले हो प्रश्न आहा. मॉविन गुदिन्होचे म्हणचे जाल्यार मॉविन सुरवातेसान टिका करत आयिल्लो आसा. मॉविन इज व्हेरी अग्रेसीव. तुमकां कसले तरेचो विरोधी पक्ष फुडारी परवडटलो ह्या परिस्थिती भितर? काँग्रेस पक्षा भितर ह्या तिगांची जर तुमी वर्णन केलें त्या प्रमाणे वेगळी वेगळी जर रूप जरी आसली तरी आसतना काँग्रेस पक्षा भितर एक हें आसा इन क्रायसिस दे कम टुगेदर. इन क्रायसिस तुमकां दिसता सगळे जाण एकठांय येतले कारण अजून झगडी जाल्ल्या? ना इन क्रायसिस दे कम टुगेदर अँड दे विल स्टँड टुगेदर. त्यामुळे लोकांक आनी जनतेक पूरक अशे प्रकारची भुमिका बजावपी लोकांक आनी जनतेक पूरक अशी भुमिका बजावपी आमचो ओपोजिशन लिडर आसतलो जो परत पक्षाकय बीन सहकार्य करपी आसतलो. पूण मुख्य मुद्दो आमी लक्षांत घेवन निवड करतले हायकमांड इन कन्सल्टेशन टू ऑल सगळे आमचे 9 जाण जे निवडून आयल्यात तांकां कन्सल्ट करून की जनतेच्यो काही विशय जे आसतले पळय न्ही जशें बा मनोहर पर्रीकरान म्हटलां की आपण काही जादूची कांडी घेवन येऊ ना अशें म्हणून. त्यामुळे जे काही विशय आसात त्या सगळ्याच विशय काय एकदम निस्तारचे नात. काही विशय उरतले तर हे जनतेचे विशय जे आसात ज्या विशयांक वाचा फुटपाक जाय ती भूमिका निभावपी ओपोजिशन लिडरचो एक गजाल जेन्ना इशू जाता अशें तेन्ना विरोधी पक्षात भाजपा आसतना एक गजाल जाताले की तांची लिडर सरळ रस्त्यार देंवताले. तुमचे जे आतां निवडून आयिल्ले आहात तातूंत भितर रस्त्यार दिवपी बी आसा कोणी अशें देंवतले काय ते मागीर फक्त ते पत्रकार परिशदा करते? तशा प्रकारची गरज आयली जर जायत गरज पडलीच जर जायत मुळात काँग्रेसी कडेन तें कल्चर ना. तेच कारण कॅडर ना तशें हें ना. कॅडर ना अशें म्हणून न्ही तें कॅडर ना अशें म्हणून न्ही. नक्कीच एक लक्षांत घेयात कॅडर आसा काँग्रेसीचो. आतां इतलें की ताका आमी लेबलिंग करूं ना हो असो कॅडर तो तसो कॅडर हें अशें कॅडर अशें म्हणून. पूण काँग्रेसी कडेन म्हजे जाल्यार स्वताचें बिलीफ आसा हांव मानता तें आसा म्हणून तर लेबलिंग केलां म्हणून आमी 60 वर्स जिखतात न्ही. सो म्हाका सांगा म्हणून तर आमी गोंयांत 30 वर्स जिखत आयले. सो तुमी देंवतले रस्त्यार देंवची ना रस्त्यार? कॅडर जर काँग्रेस नाशिल्लो जाल्यार सुभाष शिरोडकर उमेदवार म्हणून सोदचें पडटा. अरे हांगा कोण आसा रे ह्या वाड्यार त्या वाड्यार कोण आसा रे ह्या गांवांत कोण आसा रे सोदचें पडटा तें आमकां करचें पडना. इतलेंच कितें की जशी सुक्ती भरती म्हणटात तशें केन्ना केन्ना मागीर हो मतदारसंघ पडलो तो आयलो हो मतदारसंघ पडलो तो आयलो हें हर एक पक्षा कडेन जाता. तुमचे लिडर रस्त्यार देवपाक शकतले लोकांची इशू घेवन? नक्कीच तशीच गरज पडली जर जायत समजा सरकार कितें म्हणटा तशें एक वेगळे पद्दतीन जर आयकना जर जायत निवेदनां वगैरे वगैरे दिवन आयकना जर जायत गरज पडली जर जायत जाल्यार नक्कीच रस्त्यार देवपाक आमी तशी ताकद आसा काँग्रेस पक्षा कडेन. मनोहर पर्रीकराच्या एडमिनिस्ट्रेशनाची स्टायल वेगळी आनी अशें म्हणटात की ते झपाट्यान काम करतात. असो मुख्यमंत्री आसतना तांचेर टिका करप कितली जमतलें? फाटल्या 4.5 वर्सांचो आमकां अनुभव आसा. फाटल्या 4.5 वर्सांक काँग्रेस पक्षान आनी जनतेन तांची कारकीर्द पळयल्ली आसा. म्हाका अशें दिसता की संदी दिवया न्ही लोकांची दिल्ली आसा आमी आतांतायपणी करचें न्ही. लेट हिम परफॉर्म
गोंयचे खातीर गोंयचे जनते खातीर लेट हिम परफॉर्म. तुमचे काय लोक इतले आमी भायर सामके सामके म्हणजे- सांगपा लागल्यात की आमी 6 महिन्या भितर सरकार उडयता बिडयता बी लक्षात म्हणून. घेयात की काँग्रेस पक्षा कडेन सगळे प्रकारचे बॅलन्सिंग म्हणजे कितें स्थित प्रज्ञ विचार जे करपी लोक आसा ते आसात. लेट हिम परफॉर्म फॉर द स्टेट एंड फॉर द पीपल. आमकां कसलीच घाई ना. 30 वर्सां नंतर सरकार मातशें एक काही तेंपा पुरतें कुशीन उरलें जर जायत जाल्यार म्हाका दिसना की आमी आकाश पाताळ हे करपाक जाय अशें म्हणून. हांवें खुद्द स्वता फाटल्या 4.5 वर्सांत बरोबर आमदार नासतना सुद्दां हें केल्लें आसा. ओके अध्यक्षपद आशिल्लें पूण म्हजी खुद्द मतदारसंघ हांवें 4.5 वर्सां विरोधी पक्षाच्या हातूंतल्यान काडिल्ले आसात. सरकार जरी आमचें असलें तरी थंय म्हजी भावना ती आसता. तुमचे कांय ऑलरेडी म्हणपाक लागल्यात की आमी 6 महिन्या भितर सरकार उडयतले, 8 महिन्या भितर सरकार उडयतले. असली कारवाय जाल्यार पक्ष तांकां तेंको दितलो? ना म्हाका म्हजे जाल्यार अशें कोण उलोवप जावना कोणालेंच. आनी म्हाका दिसना की अशा प्रकारचे आततायीपण करपी लोक आमचे भितर आसतले अशें. तुमचो मेसेज कितें? आतां अशें एक करची न्ही. जनरल एखादी खंय तरी कोपऱ्यांत कोणी उलयता ते लेबल काँग्रेस पार्टी जावंक शकना. काँग्रेस पार्टीचें अशें हें आसा की येस लोकांनी मॅन्डेट दिल्लें आसा, लेट हिम परफॉर्म, तुमचो लेट द गव्हर्नमेंट परफॉर्म. तुमचो हें की तांकां टायम दियात. सो दॅट लेट पीपल ऑल्सो जज. काँग्रेस पक्ष हर एक एक्शन आनी रिएक्शन संबंधी नियाळ दवरता आपल्या कडेन पूण त्या बरोबर लेट हिम परफॉर्म, लेट द गव्हर्नमेंट परफॉर्म. कसा तें पळोवया. ताजे नंतर मागीर आमची एक बैठकेन काय जायना, दर म्हयन्याक बैठक आसतली, त्या बैठकीन ताजेर वापर जातलो मागीर. एक गजाल म्हणटात की ह्या हातूंत भितर तरणाटो मतदार भायर सरलो आनी त्या तरणाट्या मतदारांक सगळें घुंवड आयलें. इट्स अ गुड सायन. इट्स अ गुड सायन म्हणजे फर्स्ट ऑफ ऑल यंगस्टर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द बॅलट. दॅट्स अ गुड सायन फॉर द कंट्री. देशाक एक बरो संदेश की तरणाटे हातूंत इंट्रस्ट घेतात अशें म्हणून. आतां ह्या वेळार तरणाट्यांक काही विशय अशे मेळ्ळे की ज्या विशयांतल्यान ताणें थारायलें की आमी सद्या काँग्रेस मातशें पयस दवरया. ताजो तसो न्ही की सर्रास सगळेच तरणाटे काँग्रेसीचे विरुद्ध आसात म्हणून. अजून म्हजे कडेन म्हज्या गांवांतच 1200 तरणाटे रजिस्टर आसात विथ युथ काँग्रेस. आनी तशें पळोवंक गेल्यार आमचे कडेन 22,000 युथ काँग्रेसीर रजिस्टर जाल्ले आसात. ही रजिस्ट्रेशन रॅली आमी मुखार व्हरतले जेणे करून फाल्यां 50,000 की 70,000 तरणाटे आमचे कडेन परत येवंक शकतले. मग लास्ट प्रश्नाचें सांगात भाऊ, हाजे उपरांत पक्षां भितर लॉबीचें राजकारण जावचें ना, दबावाचें राजकारण जावचें ना ना? तें पळय खंयचोय पक्ष आसूं, इवन फाटीं आमी बीजेपी सुद्दां पक्ष पळयलो जर जाय जाल्यार दबावाचें तंत्र कितलें जाल्लें जवळ जवळ 15 दिसांत. श्रीपाद नायकच्या रुपान थंय एक प्रकारची वेगळेच थोडीशी बंडाळी. आतां जाता अशें कितें आमच्या पक्षां मातशी शिकलो जर जायत जाल्यार ती बंडाळी म्हणटात. थंय आदी व्हडलें जाल्लें सगळें, दिल्ली वच हांगा वच थंय वच सगळें जाल्लें. पूण ताजी तांची बंडोबा भायर सरली ना, तुमची बंडोबा भायर सरले. तीच तर लोकशाही आशिल्ली आमच्या हातूंत भितर आशिल्ली लोकशाही. काँग्रेस पक्षा भितर आशिल्ली लोकशाही आनी त्यामुळे हें पण ह्या हातूंतल्यान लॉबीचें राजकारण बंद जातलें अशी तुमची मनस्थिती तरी आसात की आतां लॉबिंग ना, आतां फक्त काँग्रेसीची चिंतया अशी लॉबिंग जरी आसलें न्ही त्या लॉबिंग कडेन कितले पर्यंत लक्ष दिवप पक्षाचे अधिकारी म्हणून कितले पर्यंत लक्ष दिवप ना. सो बेजिकली यू आर सेईंग की आतां सध्या पक्षान कांय गजालींचेर कणखर आनी कठोर भुमिका घेवन रायट इज रायट, रॉंग इज रॉंग म्हणपाक जाय. सुरवात केल्ली आसा आनी तातूंतल्यानच गजाली जाग्यार पडटल्यो. प्रत्येक मनशा सांबाळपाक वचचे परस आनी सुदारपाक वचचे परस पक्षान आपली धोरणां कठोरपणान राबोवपाक जाय. दॅट इज द ओनली थिंग अँड दॅट इज द बिगिनींग. सो ह्या हाजेर आमी आयची मुलाखत हांगा सोंपयतात. कांय गजाली तांणी सांगल्यात, प्रामाणीकपणान मान्य केल्यात आनी पक्षान कशें मुखार वचपाक जाय त्याय विशीं सांगलां. भाऊ आयले तुमी, कारण खबर आहा परिस्थिती अशी आहा की वातावरण सामकें विरुद्ध आशिल्लें, अशें हातूंत भितर तुमी आयले आनी आपली बाजू मांडली. थँक्स अ लॉट. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू.